नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीची उदकाची समस्या बेगी सोडयतले, अध्यक्ष स्वाती देसाई. कारवार जिल्ह्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या भागात उदकाची समस्या आसा खरी जाल्यार बऱ्याच जाग्यार व्यवस्था केल्ली आसा अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षान माहिती दिली. चित्ताकुला दुर्गादेवी कडेन बापूजी कॉलेज आणि अर्जुन कोटात उंचेर टॅक आशिल्ल्या निमित्यान उदक चडूंक समस्या जाताली जाल्यार बापूजी कॉलेजा कडेन बोर मारून 2 ते 3 वेळा उदक चडयले. नंतर त्या बोरांतल्यान खारें उदक येयल्यान ते बंद दवरले अशी त्यांनी माहिती दिली. अर्जुन कोटात गेल्ल्या 35 वर्षांपासून काही घरांक उदक खूप पयसले हाडचे पडताले. थंय स्पेशल पंप लावन 2 टाकयेची व्यवस्था करून थंयच्या नागरिकांक उदकाची व्यवस्था केला. दुर्गादेवी कडच्यान टँकात उदक चडना जावन थंयच्या लोकांक स्थानीक बांयतल्यान उदकाची व्यवस्था केला. शिवाजी चौकावेल्या टाकये मार्फत बेतूळबाग महामाया देवस्थाना कडेन आणि गणेशगिरी सोडतात. तारी वाड्यार थंयच्या बांयचेच उदक वापरतात. थंय मे म्हयन्यात थोडो उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान उदक पावूंक थोडो वेळ जाता जाल्यार फुडल्या दिवसात JJM स्किमा मार्फत सगळे व्यवस्थित जाग्यार उडयतले अशें ग्रामपंचायत चित्ताकुलाच्या पंच सदस्यान सांगला. गोटेगळेच्यान येवच्या उदकाची चित्ताकुला ग्रामपंचायतीत फक्त बेतूळबाग आणि अर्जुन कोटात केन्ना तरी उदक चुकून पावता. ते येतलेच अशें शाश्वत भरोसो ना अशें तेमी म्हणले. उदकाच्या समस्येचेर योग्य ती कारवाई करून नागरिकालो प्रश्न सोडयतले अशें ग्रामपंचायत अध्यक्षान आश्वासन दिले. जाल्यार ग्रामपंचायत वार्डांतले काही समाजसेवक म्हणणारे ग्रामपंचायतच्या कामगिरी आणि व्यवहाराचेर प्रश्नचिन्ह करून अपप्रचार करतात. कारण तेमकां ग्रामपंचायतीच्या अभिवृद्धीची माहिती पूर्ण खबर नासतना किंवा माहिती संग्रह करनासतना पंचायत सदस्याचेर आरोप करून असमाधानकारक संदेश व्हायरल करतात. ज्या कोणाक पंचायतीत गैरव्यवहार जाता असो जर संशय उरत तर चित्ताकुला ग्रामपंचायत खुली आसा. येवन आपल्या कारकिर्दीच्या प्रत्येक कामगिरीची माहिती घेऊ शकतात अशें अध्यक्षान ठोसपणान सांगले. तेका आपूण आणि आपणाली पूर्ण टीम सदांच सिद्ध आसा. चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई, उपाध्यक्ष रीना वांयगणकर आणि सगळे पंच सदस्य या वेळार हजर आशिल्ले. काल एक व्हिडिओ व्हायरल झालो. गजेंद्र नायकान तो व्हिडिओ केल्लो आसलो. गजेंद्र नायक एक्चुअली एक एज्युकेटेड पर्सन. त्याने व्हिडिओ केले बद्दल म्हाका भंय ना कित्याक जेन्ना मनीस आपूण क्लियर उरता ताका कसले कोणा भिवची गरज उरना. जाल्यार एक पंचायती अध्यक्ष जावचे कारण कितें काय म्हळ्यार आमी लोकांक एक टायमार केन्नाय तरी म्हाका दिसता पंचायती कोणे तरी पयशे लुटून खायले कितें तरी तेगेले मनाक आसले उरतले. पूण एक चोर म्हूण गांवांत सगळो चोर जावूं शकना. आमी अध्यक्ष जाला आनी अध्यक्ष जावच्या कारणान आमगेली इतली बी बॉडी आसात, बरी एक्टीव बॉडी आसा, बरें काम करतात. कोविडा टायमार बी आमी खूब इतलें काम केलें, रात आनी दीस ड्युटी केले. तेन्ना आमी बरें केल्लें केन्नाय कोण सांगनात. जेन्ना कितें वायट आमी वायट केलें बी ना तरी सुद्दां नाका जाल्यार आरोप घालचे हे शोभा दिना. आमी जेन्ना अध्यक्ष जाल्या आनी आमगेल्या मेंबराक हांव एकूच पॉयंट सांगलें आसा, लोक कितें म्हणू दी, तुमगेलें मन कितें म्हणटा देवाक भिवन तुमी तुमगेलें काम कर्तव्य आसा. लोकांक कितें उलयन म्हण घेवची ना. सत्य ते सत्य. अध्यक्ष जावचे आनी अध्यक्ष जाले नंतर हांवें मेंबर्साक एक मेन इम्पॉर्टंट आनीक कितें पॉयंट सांगलें म्हणल्यार ही ग्राम आसा सगळी पब्लीक आली, पंचायत सगळी पब्लीक आली. आमी ते बी लोकांक दाखयन दिवूं जाय. जे बी गांवचे लोक आसा न्ही तेमकां एक रिस्पेक्ट आमी पयलीं दिवूं जाय. पंचायत कशी चलयची, कशी वागचे. पंचायत लोकांक बी हांवें सांगलां केन्ना कितें प्रॉब्लम उरल्यार पंचायती येया, ओपनली येया, केन्नाय बसा नाल्यार फोन करा. मेंबर्साक बी सांगलां तुमगेले एरिया लोकांक रिस्पेक्ट दिया. कितें तुमकां जानकारी जाय तेजे विशीं येवन विचारा आमकां. आमी एनी टायम सांगू तयार आसा, एनी टायम ओपन आसा. कित्याक आमकां कसली भंय ना. गजेंद्र नायकाक MLA मॅडमान एक मिटींग दवरलेली तेन्ना हांव त्या मिटिंगाक गेल्ले. तेन्ना गजेंद्र नायकान म्हाका म्हणलें मॅडम तो शेत्रफळा कडचो रोड कशें तरी कंप्लीट करूं जाय आसलो. तो शेत्रफळा कडचो रोड मॅडमीन पयलीं तो रोड केला आनी आतां बी फंड घायल्ले आसा. जाल्यार तुमी मात फॉलोअप करा. तुमी पक्षांतले मनीस बरे जाता तितले बेगीन मात तुमी फॉलोअप करा आनी बेगीन करा म्हूण हांव ताका सांगलें. तेन्ना तर हांवें तो 2 दिसांनी व्हिडिओ घायला आनी मॅडमीन कोट्यांशी रुपया आमगेल्या हिंगा ग्रामांत दिल्ले आसा. आतां हे उदका टाके विशयान तुमी सांगते आसात. उदका टाकी जी आसा ती जिल्हा पंचायतीच्यान जाल्ली तेजे विशयान जाल्यार विस्तार करून घेवन सुरज तुमकां सांगू इच्छितलो. सुरज सांग. टाकी जी आसा 1919-20 हे हेतूबी इयरा भितर जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान कृष्णा मेहता जेन्ना जिल्हा पंचायत मेंबर आशिल्लो तेन्ना ती कन्स्ट्रक्शन हांगा हे केल्लें, ऑर्डर केल्लें. तेजे नंतर ती तेणें खंयच्या प्लॅनिंगार केल्लें म्हणल्यार गोटेगांवच्यान जें उदक येता तें आमगे सदाशिवगड किल्ल्यार एक टाकी आसा
ते टाकीच हांच्यान उदक अजून एक पडी फर्स्ट दिवस की चडील खंय त्यानंतर चडना थंय ते उदक थंय चडच्याक खूब प्रॉब्लेम जाता ते खूब हायटार आसा तेजेन ते हे हांगा तरी एक उदक चडोवन घेवन हांचे लोकल लोकांक ही टाकयेचे एक उपयोग जावं म्हण तेणें बांदिली त्या नंतर कितें जालें तेमी कनेक्शन कित्याक दिलें नाका म्हटल्यार हांगा सायडीनच एक आमी एक बोर मारिलो ते बोराचे उदक हांगा चडयल्यार हांचे लोकल लोकांक तर दिवं जाता म्हण घेवन आमी ते एक डिसिजन घेतले नंतर ते बोरांतल्यान आमी एक 2 पटी हे टाकयेत चडयले तिसरी पटी चडयले तेन्ना ते ऑटोमॅटीक बोरांतल्यान खारें उदक आयलें खारें उदक आयले नंतर ते आमी स्टॉप केले लोकांक खारें उदक काय दिवं शकना न्ही तेजेन मागीर ती टाकी आमी कनेक्शन दिवचे ते स्टॉप दवरून घेवन उदक चडोवच बंद केले कित्याक काय म्हळ्यार ही टाकयेची हायट जी आसा ती किल्ल्यार आनी सावरगड्यार वच सारके तितलो हायट ना तेजे खातीर आमी कितें केलां हे बांय आमगेले आसा पळय हांगा ते बांयच्यान डायरेक्ट आमी मोटरान तांकां दिते आसात तेजेन आमकां ते उदकाचे थंय काय प्रॉब्लेम येना सिजना टायमार जर उदक कमी जाता कमी जालें तेन्ना थोडे 1 दिवस 2 दिवस डिले जाता जाल्यार तेजे खातीर म्हण आमी बोर मारिले जाल्यार बोराचे जे खारी उदक आयलें ते आमकां फेल गेले आतां नेक्स्ट कितें आसा म्हळ्यार जे आम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा JJM जल जीवन मिशन म्हण ते स्कीम हांगा आमगेल्या ह्या वर्साक आमगेल्या पंचायतीक ती लागू जाता तेतू भितर तेमी थोडे टँक इरेक्शन करचे म्हणून प्रोजेक्टात घेतलात खंय एक गणसगिरी ऑलरेडी एक अर्जुन कोट आसा एक ते आमगेले दुर्गादेवी टेम्पला कडेन आनी ही टाकी बी तेमी कन्सिडर केलात प्लस देवबाग सीबर्ड कॉलनी ते पोर्टलँड आसा थंय बीन एक करचे म्हण तेंगेले ते स्किमा भितर कितें आसा प्रत्येक घराक 55 लिटर 55 लिटर उदक घरा दिवचे एक मनशाक 55 लिटर हिसबान तेमी नळान घरा दिवचे म्हण ते स्किमात आसा तेजे भितर ते तेमगे एक भू ग्राम कुडिव निर्णय योजने म्हणून ते कितें तरी करूं लागलात व्हड प्रोजेक्ट तेतूंत कनेक्शन दिवन ही टाकी तेमी यूज करचे बद्दल तेमगेले प्लॅनिंग चलती आसा आनी ती टाकी तेमी तेंगेले ते प्रोजेक्टा भितर घेतिल्ली आसा तेजेन ही टाकेची काय आमी अस्तव्यस्त जाला यूज केला ना मिसयूज जाला वगीत बांधला 30 लाख वेस्ट केला हे सांगचे तेणे टोटली खोटे आसा अर्जुन कोटाल कितले वर्साच्यान ते एक उदक नासलें वेवस्था प्रॉब्लेम नासले इतले हायटार आसले ते लोक एक बाईच्यान ते उदक आमच्यान चलूं जायना तेमी उदक घेवन वयर चडटाले कशें खूब बेजार दिसून आमी ते तेमकां ह्या टायमार आमी कशी हेल्प केला म्हणून अर्जुन कोट मेंबर सांगू शकता अर्जुन कोटात 30-35 वर्स सुमार जाली उदक एक थेंब वयत नाशिल्लें खूब त्रास आशिल्ले आतां ह्या आमगेले बॉडी येयला तेन्नाच्यान तांकां आतां वर्स जालें तांकां आतां उदका बद्दल आमी पंप लावन घेवन वेवस्था केल्ली आसा तांकां आनी आतां आज म्हळ्यार सगळे आमगेले अध्यक्षान पिडोवन सगळ्यान आमकां उपाध्यक्षान सगळ्यान हेल्प करून घेवन अर्जुन कोटातले उदकासाठी भरपूर हेल्प केला आणि तरी बी आनी बी प्रोजेक्ट बाई बद्दल घायला आसा आनीक तांकां सगळ्या सोर्स मेळूं जाय म्हण घेवन उदकासाठी भरपूर आमगेले केल्ले आसा तारीवाड्यार आमी ह्या बाईचे उदक पावयते असतात एक एप्रिल मे मात्र इल्ले त्रास जाता तरी आमी ते कशे तरी एडजस्ट करून घेतात पण आता आमी तारीवाड्यार 2-3 कितले बोर मारिले 340 फीट बी मारला तो मात उदका प्रॉब्लेम जाले आमकां उदक येयला ना जावन आमी जास्तीत जास्ती नेक्स्ट इयर सगळ्या घरा टॅप बी दिवं सगळ्याक तयारी करूं लागल्यात आनी आमकां उदकाक बोर मातशें आमकां जागो मेळटे ना एक जागो मेळटल्यार आमी सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व करतले आनी सगळ्याक HD केबल घालून बीन दितले गेल्ले वेळा उमण घातिले बारीक आनी लांबट आसा म्हण बडीनी 2 तोंड आसात म्हण मालुंडनी श्वास घेता म्हण जीवनी उत्तर आसा मुरली आयचे उमणे 4 बोटां 1 अंगठो ना म्हाका रक्त वापरतात म्हाका रक्षणाक फक्त 4 बोटां 1 अंगठो ना म्हाका रक्त वापरतात म्हाका रक्षणाक फक्त हे कितें कॉमेंट बॉक्सात उत्तर दिया तोपर्यंत विचार करा 14,30,000 रुपयाचं एवज लुटिल्या 4 लुटमाराक अटक मुंबईच्या एक जोडप्याक कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापूर हिंगा आपोवन भांगर आणि रोख रक्कम सहित सुमार 14,30,000 रुपयाचं एवज लुटिल्या 4 लुटमाराक अटक करच्याक येल्लापूर पोलिसांक यश मेळ्ळें अटक केले आरोपी 4 जण येल्लापूरचे असून तेमच्यान कामां वापरिल्ले बजाज प्लाटिना मोटरसायकल आणि मोबायल जप्त करून तेमकां न्यायालयात हजर केला गेल्ले म्हयन्याक 14 तारखेक मुंबई रावच्या विद्यार्थी श्री अंतोनी आणि दिव्यकुमार फ्रांसीस ह्या जोडप्याक खूब किमतीचे काळी हळद दिता म्हण सांगून येल्लापूर तालुक्यात आपण घेतिले आणि त्या वेळार या लुटमारान तेमचेर हल्लो करून व्यापार करू येयल्या जोडप्याखिंच्यान पैसे भांगर आणि मोबायल लुटमान वट्ट 14,30,000 रुपयाचे एवज लुटून पळ काढले त्या वेळार या जोडप्यान येल्लापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली तक्रारीनुसार रवी नायक उपपोलीस अधीक्षक शिर्शी हेमगेल्या मार्गदर्शनात
यल्लापूर ठाण्याचो PI सुरेश येळ्ळूर हेमगेल्या नेतृत्वात पंगड तयार करून आरोपीक अटक केले आणि चोरील माल जप्त करून घेतले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कुमटा विवेकानंद रस्त्याचेर येयल्या मावंडळाक धरण सुरक्षित रानात सोडले. कुमटा कारवार तालुक्याच्या कुमटा तालुक्यात विवेकानंद रस्त्याचेर एक अकस्मात मावंडळ दिशिल्ल्यान स्थानिक DG हेगडे हेमी आजूबाजूच्या लोकांक सांगून लोक जमयले. जमीन लोकां पळोवन मावंडळ भयभीत जावन झुडपात घुसून लिपून रावलो. नंतर सुमार 2 तासांनंतरच्या मेहनतीन तेका धरण रान खात्याक माहिती दिली. संबंधित वन अधिकाऱ्यान येवन त्या मावंडळाक सुरक्षित रानात सोडले अशी माहिती कळ्ळा. गोरवा पोसपी विटू जंगले हेमगेली 3 म्हशीक रानात मरण आणि 2 म्हशी रानात पडून आसात. जोयडा शिंगरगाव ग्रामपंचायत वाठारांतल्या गोरवा पोसपी विटू जंगले हेमगेली 3 म्हशीक रानात मरण आयले आणि 2 म्हशी रानात पडून आसात. म्हशीक मरण आयिल्ले कारण कळ्ळ नाशिल्ल्यान तेमगेले रक्ताचे नमुने तपासणी खातीर शिरशीत धाडलात. पण ह्या घडणुके लागून गावच्या लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला. तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मंजुप्पा M हेमी घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली. त्यावेळार म्हशीला आंगाचेर कसलीच दुखापत जाय नासतना तेमकां मरण आयिल्ल्यान पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याक मरणाचे कारण समजूं शकलें ना. ताका लागून म्हशीच्या रक्ताचे नमुने फुडले तपासणे खातीर शिरशीक धाडलात. ह्या म्हशीक मरण येवचे कारण तेमगेले अहवाल आयल्यानंतर स्पश्ट जातले. गोरवा पोसपी विटू जंगले हेमी दिल्ले म्हायती प्रमाणे बुधवाराक सांजेर म्हशी घरा येताना खूब थकिली. पण दुसऱ्या दिवसाक रानाक चरत्याक गेले तेन्ना 3 म्हशीक मरण आयले आणि 2 म्हशी रानात पड नासून अखेरचो श्वास घेते आसात. तेमी केन्ना मृत जावं शकतात. या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य, PDO आणि ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. गोरवा पोसपी विटू जंगले हेमी सांगतात की आमी फक्त म्हशील्या दुधाचेर उदरनिर्वाह करतात. पण 3 म्हशीक रानात मरण आयिल्ल्यान आणि 2 म्हशी रानात पड नाशिल्ल्यान सुमार 1.5 लाखाचे नुकसान जाले आसा. ಅದೇ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಅದು ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸತ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂಥ 2ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.